गुन्यांवकारी राजकीय फुडाऱ्याविशीं केंद्र सरकारान काडिल्लो अध्यादेश रद्द जावपाची चिन्ह आसात। अध्यादेशाक कांयच अर्थ ना, तो पिजून भायर मारात म्हणून वक्तव्य करून राहुल गांधीन प्रधानमंत्र्याक किकोंत केलो। एखाद्या गुन्यांवकारी लोकप्रतिनिधीक 2 वर्सां परस चड ख्यास्त जाल्यार तेन्नाच ताचें लोकप्रतिनिधित्व रद्द करपाचो निवाडो सुप्रीम कोर्टान दिल्लो। तो निष्प्रभ थारावंक सरकारान अध्यादेश काडिल्लो। सध्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंगाचे प्रतिश्ठेचो प्रश्न जाला। काँग्रेस वडली काय पीएमओ असो प्रश्न उप्रासला। प्रधानमंत्री अमेरिका दौऱ्याचेर आसासो पळोवन राहुलान मिडिया मुखार भर पत्रकार परिशदेंत सरकारच्या अध्यादेशा वेल्यान बॉम्ब घालो। गुन्यांवकारी राजकीय फुडारी अपात्र थारचे न्हय म्हूण सरकारान काडिल्ल्या अध्यादेशाक ताणें खर उतरांनी विरोध उक्तायला। राहुल म्हणटा अध्यादेशाक कांयच अर्थ ना, तो भायर मारात। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. And I really feel that it's about time that political parties, mine and all others, stop making these type of compromises. काय राजकीय निरीक्षक म्हणतात हे सगळे राहुल गांधीक हिरो करपाक काँग्रेसीचे राजकारण। विरोधी पक्ष म्हणतात प्रधानमंत्र्याक स्वाभिमान आसा जाल्यार ताणें राजीनामो दिवचो। भाजपा राहुल गांधी इतल्या दिसा उपरांत कित्याक उलयलो? सीपीएम मंत्रिमंडळान पास केल्ल्या अध्यादेशाचेर राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जीन 3 वरिष्ठ मंत्र्यां कडल्यान स्पश्टीकरण मागिल्लें। ह्या अध्यादेशाक मान्यताय दिवची न्हय अशी मागणी भाजपा आनी आम आदमी पक्षान राष्ट्रपती कडेन केल्या। सरकार हो अध्यादेश आता फाटीं घेवंक सोदता म्हूण चर्चा चल्ल्या। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आंके मैदान बचाव असोसिएशनाचो अध्यक्ष ॲडव्होकेट जवाहर डायसाक जितो मारपाच्यो धमक्यो येतात। ताणें मडगांव पुलिसा कडेन कागाळ केल्या। पुलिसांनी अनवळखी मनशा आड कागाळ नोंद केल्या। मडगांवचे पुलीस निरीक्षकान राजीनामो दिवन दुकळे खातीरूच वावुरचो अशी टिका असोसिएशनान केल्या। दुकळे म्हणटा आरोप सिद्ध करचे। Now what has occurred is we have received a call of a threat to my life in the event I do not leave the so-called Costa grounds. 2 सप्टेंबराक आमचो ॲडव्होकेट जवाहर डायस हू इज ऑल्सो ए प्रेसिडेंट ऑफ गोवा आके ग्राउंड बचाव एसोसिएशन ताका एक पुणे बेज नंबरा वयल्यान एक फोन कॉल आयलो आनी ताका हिंदी पिक्चरान जशे धमकी दिता पळय तशें ताका हिंदीन एक डायलॉग मारलो, तुम ग्राउंड के इधर से निकल जाओ नहीं तो तुमको हम खलास कर देगा या गोली मार देगा। पुलीस कंप्लेनान ताणें एक्यूज केला मंजुनाथ दुकलेक, कित्याक ग्राउंडाचो इंट्रस्ट फक्त मंजुनाथ दुकलेक आसा आनी थर्ड पर्सना कोणाक ना। पूण पीआयन कितें केलें अननोन पर्सनाचेर रजिस्टर केल्या। हांव जाल्यार म्हणटा हो जो पीआय सुदेश नायक आहा पळय ताणें पुलीस ऑफिसर म्हणटा ताणें रिजायन जावपाचें आनी मंजुनाथ दुकळे कडेनूच काम केल्यार बरें। धर्मापूर सिर्लीच्या सरपंच आनी उपसरपंचाक देंवयले। तांचे आड घाल्लो अविश्वास थाराव 4-3 मतांनी पास जाल्लो। नव्या सरपंच आनी उपसरपंच पदा खातीर शुक्रारा वेंचणूक जावपाची आशिल्ली, मात वेंचणूक अधिकारीच येवंक नाशिल्ल्यान ती जावंक पावली ना। हे सरकार पक्षाचे कारस्थान म्हणून थंयचे पंच आरोप करतात। तांणी थळावो आमदार आनी मुख्यमंत्र्याचेर फोग काडलो। 7 वांगड्यांच्या धर्मापूर सिर्ली पंचायतीच्या सरपंच आनी उपसरपंचाक 4-3 मतांनी देंवयले। उपरांत ह्या जाग्या खातीर शुक्रारा वेंचणूक जावपाची आशिल्ली। वेंचणुकेक अनुराधा सारंगाक वेंचणूक निरीक्षक नेमिल्ली, मात ती आयलीच ना। उपरांत कळ्ळें ती बरी नाशिल्ल्यान येवंक ना। बीडीओ कडेन आमी कॉन्टॅक्ट ऑफिसान केले जाल्यार बीडीओच्या ऑफिसानसून आमकां मेसेज मेळ्ळा की ते सीक आसा म्हणून बीडीओक तेणें इन्फॉर्म केल्लें आसा टेलिफोनीक म्हणून। वेंचणूक अधिकारी येवंक ना हाचे फाटल्यान मुख्यमंत्री आनी थळाव्या आमदारांचें कारस्थान आसूये अशी टिका पंच डॉमिनिक नोरानान केल्या। असायन टायम जावन गेलो मागीर वेन कॉन्टॅक्टेड आमकां कळोन येता की सीक कॉल दिलो मनीस प्री प्लॅन सीक जाता एंड हेजे वयल्यान जरी तर इफ द गव्हर्मेंट इज सिरियस असले इश्यूजान सिरियस आसा दे शूड असले इंटू इन्वेस्टिगेशन घेवपा जाय एंड दे शूड बी अ प्रोविजन। एक मनीस सीक जालो दुसरो मनीस तडपाचो एज एन ऑल्टरनेटीव सर्वीस दुसरो मनीस कित्याक येयला हांगा हाजीर जालो ना बिकॉज ऑब्वियसली द लिडरशीप पड आसा आमगेली धर तूं कॉन्स्टिट्युएन्सी लिडरशीप धर तूं स्टेट लिडरशीप आसा तेमकां हो इश्यू मुखार व्हरूंकूच नाका। तेमकां जाय की हे आज इलेक्शन तेमकां जालोलें नाका। प्रुडंटा खातीर समीर भट। आतां घेवया एक वेवसायीक विसव।